आमची राष्ट्रीय सरचिटणीस कुमारी सरोज पांडे ही डॉक्टर सरोज पांडे ही 15 आणि 16 तारखे येता त्या हितूंतल्यान आमी बिचोली म्हणजे तालुक्या भितर मये मतदारसंघाची बैठक दवरल्या आसता तेंची 2 दीस टूर आसता कुंभारजुआ बुथाची मिटींग दवरल्या महिला मोर्चाची स्टेट एक्झिक्युटीव आनी पदाधिकारी राष्ट्रीय आमचे राज्य पदाधिकारी तेंची एक मिटींग दवरल्या परत अरविंदजी मेनन परवा येता प्रोजेक्ट्स आनी डिपार्टमेंटा वेगवेगळे आमचे तेजे भितर तेंची बैठक आसा आनीक तेंचे प्रमुख आनी तेजे हे ज्या वांगडी तेंचे ह्या हितूर बैठक दवरल्या प्लस आमचो रिव्यू घेतलो आमी जे 1442 बुथांनी आमी वचपा ते सादारण 1280 बूथ पूर्ण जाले आज पर्यंत येणारे 21 तारीख पर्यंत गोंयचे 40 मतदारसंघातले बूथ आमी कार्यकर्ते वतले विस्तारक आनी हे पूर्ण करतले जॉबाचे काय ते माजी मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्नामध्ये पेपरांनी येता आमकां कांय खबर ना तो विशय कितें हांगा कोर कमिटींत आमी हे जनरल पेपरांतले मिडियांतले आमी विशय आमचे संघटनेचे विशय मेन आसा आमकां संघटना फुडें व्हरपा जाय आनी 2019 परत 2 सीट आमकां निवडून हाडपा जाय लोकसभेक हेच आमचे जॉब आसा ते येतले ते गव्हर्मेंट पळयतले पार्टी पळयना जॉबाचें